पावसाक अजून एक म्हयनो आसा, मात मायाच्या म्हयन्यातूच राज्यांत खुबशा वाठारांनी उदकाक लागून लोकांक त्रास जावपाक लागल्यात। तातूंतलोच एक वाठार म्हळ्यार वेळूस वाळपय भाग। वाळपय हो शेतकी वेवसायाचेर अवलंबून आशिल्लो वाठार। सरकारी पावंड्यार प्रोत्साहन मेळिल्ल्यान हालीं खुबशी तरणी पिळगी शेतकी वेवसाया कडेन वळपाक लागल्या। मात शेती करून उदकाची पुरवण योग्य रितीन जायनाशिल्ल्यान वेळूस गांवचे शेतकारी बेजारल्यात। येदे मोठ्या कुळागराक आमकां पाणी प्रोवायड जायना आणि पाणयाची तर अजिबात मार्च एप्रिल मे हे 3 म्हयने आमकां अजिबात पाणी ना। आमी हावटेन तेवटेन जे दबरे आसले पळय ते दबऱ्यांतले पाणी ओडून ओडून मातशें आमी शिंपोवन जीव जगोवन दवरला, पण पाणी जितके क्वॉन्टिटीन जाय पडटा झाडांक तितके क्वॉन्टिटी पाणी झाडांक मेळना। थोडे थोडे लावन आमी बेश्टे जिते म्हणून दवरला, फळ येवपाचें अशें कितें आशा ना ह्या झाडांक। माझ्या कडेन आमी मिरची लायल्या, भाजी लायल्या, वेजिटेबल सगळे आमी पिकयता, पूण उदकाचो मोठ्या प्रमाणात तोटो आसा। त्या तोट्याक लागून आमकां ते शेतकी करूंक पावना। आतां परिस्थिती पळयल्या जाल्यार न्हंय सगळे सुकलेले आसा, व्हाळां सुकलेले आसा बारीक बारीक, तर हे परिस्थितीन आमकां पाणी पावना, तेका लागून आमी मोठ्या प्रमाणात आमकां लुकसाण जाता। इतलो पयसो मोडून आनी घाम गळोवन रोयिल्लें पीक करपता तें पळोवन ह्या शेतकाऱ्यांची मनां भावल्यात। फुडलो पावस येता म्हळ्यार हे रोंपे जगतले काय करपतले हे चिंतून ह्या शेतकाऱ्यांच्या कपलार आटयो पडल्यात। लाखांनी आमी लोन काडून हे करून सगळें एग्रीकल्चर केला, आनी एग्रीकल्चर जेन्ना खावपाच्या टायमार आमकां पाणीच नासता। आमच्या हांगा वेवसा ऑर्कीड आनी ट्रॉपिकल फ्लावराचे फार्म आसा। जवळ जवळ म्हाका दिसता लास्ट मार्च फेब्रुवारी एंडाच्यान आमकां प्रॉब्लेम, आमचो सगळो बंदारो सुकला। हांगा फुलांक आमच्या झाडांक अजिबात उदक ना। आमी भाजी सुद्दां केला, पण भाजीक सुद्दां आमकां ते ग्रो करपाक आमकां उदक ना। आतां हे फुलाच्या हालां हांगाच पळया तुमी सद्या कितें परिस्थिती जाला। सगळी फ्लावराची लीव सगळी हाती कल जाला, तांकां कंटिन्यूस उदक जाय, पण आमी खंयच्यान आतां करपाचें। आमची स्वताची ऑयल उदकाची वेल आसा, प्लस आमची बोरवेलो आसा, पण तरी सुद्दां आमकां उदक पावना। शेता लागसार बंधारो आसा, मात उदक सांठोवपाची वेवस्था ना। उदका स्रोत खात्यान हाची देखभाल योग्य रितीन केल्ली ना। उदकाक वळवळे काडटा म्हण थळाव्या प्रशासनाक आनी उदका स्रोत खात्याक कळीत करून थकल्यात म्हणे शेतकारी सांगतात। पाणयाची सोय आसा पळय, WRD आसा पळय, तो बंदारो सारको हे करिना, पॅक करिना। प्लस ते आसा ते रिवर सामकी क्लीन करिना, सगळी रेंव भरून सगळे दबऱ्या जे कोणी आसले ते सगळे बुडलेले आसा, पाणी मेळना सारकें। 3 म्हयने जाले LI स्कीम बंद आसा, मार्चासून पाणी ना, आनी अशें हे फुडें आमी आतां कशें जगपाचें तें आमकां कळना हे एग्रीकल्चरान। गव्हर्मेंट म्हणटा शेती करा शेती करा, पूण शेती करतले जाल्यार पाणी जाय। पाणयाचो मुद्दो पयलीं मेन। आयज बंधारे जेन्ना फुगयता त्या बंधाऱ्याचो रिपेरींग ना, तेंचे फोळयो सारके ना। थंय गेले WRDन ते म्हणटा आमी टेंडरींग करता, फुगयता, फुगयल्या उपरांत तांकां सांगलें बाबा लिकेज आहा ना, आयज लिकेज जर बंद केलें जाल्यार सगळें सोडचें पडटा उदक। तर ते करपा लागून येयलो आमच्या गव्हर्मेंटान तेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें। आमी खूब फावटी गेले, खूब लोकांक आमी सांगलें सुद्दां की बाबा रिपेर करात, तेतून लीक आहा, क्रॅक आसा, आनी डिसिल्टींग तर म्हाका दिसता अजिबात जावंक ना। वर्सां वर्स जाली डिसिल्टींग जावंक ना। जर तुमी बंधारे करतले आनी तुमी डिसिल्टींग करचे ना जाल्यार फायदो कितें ताजो? इट्स जस्ट लायक युअर बिल्डींग इट एंड लिव्हिंग इट। आमच्या ऑर्किडांची झाडां आसा जवळ जवळ 6-7 एकरान, तांकां आमकां कंटिन्यूस उदक जाय, कित्याक ऑर्कीड जमनीन जायना, ताका एवरीडे उदक जाय। जमनीचे ह्या झाडांचे कितें आसा, जमनीन आसता, जमनीन उदक बी आसता, वॉटर रिटेन्शन आसता, पण ऑर्किडाक तशें ना। आनी तांकां एक दीस उदक मेळना जाल्यार ते कंप्लिटली ते मागीर झाडाची क्वॉलिटी, प्लांट फ्लावरिंगाची क्वॉलिटी सगळी देंवता। आमी कितें करचें? मार्च म्हयन्यासावन बंधाऱ्याची अलायड स्कीम थंयच स्थिर जाल्या। तातूंतय उदका स्रोत कांय दुरुस्ती करिना। चरवणे धरण जालें जाल्यार सबंद वाळपय शेती उत्पादन सुवात जावपाची म्हण कांय शेतकार सांगतात। चरवण्याचो जो हे आसा डॅमान, तो सगळ्यान गरजेचो आसा। तो जर आसलो जाल्यार आमचे ऑलमोस्ट एक 70 हे सायडीन ह्या भागाक वाळपय भागाक सगळ्यांक उदक पुरवठो जातलो। आयज हिवरे सारक्या लोकांक उदक ना, पिवपाक उदक ना। कित्याक ना? हे पळय ही परिस्थिती। रोंपे लायिल्ले ते आतां ल्हव ल्हव करपुपाक लागल्यात। उदकाक लागून झाडां पेडांक त्रास जाता तो जाताच, तांच्या वांगडा जनावरांय उदका खातीर तानेन उदकाच्या आशेन मेळत थंय भोंवतात। उदकाच्यो कोणी पुरोवन गेल्यात। बंधारो आसा पूण तातूंत थेंबभर लेगीत उदक ना। बंधाऱ्याच्यो प्लेटी कळमेल्यात, बंधाऱ्याक बुराक पडल्यात। सरकारान ही स्थिती लक्षांत घेवन वाळपयच्या शेतकाऱ्यां कडेन लक्ष दिवचें म्हण मागणी थंयचे थळावे करतात। कितें आसा, आमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगूंक सोदता की बाबा तुमी हांगा तुमी यू आर एनकरेजींग फार्मर्स की बाबा फार्मर येवचे करचे। आमचे WRD मिनिस्टर आसा, तेंचे हांवें खुबशी पेपरान वाचला की ते
खूप जागे गेला तेणी खुबशी क्रायसीस फार्मराची हा उदकाची जी प्रॉब्लेम आहा तेंच्यांनी रिजॉल्व केला. हांव तांकां अपील करता की तेंच्यांनी टायम काडचो आनी हांगा 70 वर्सां आमच्या फार्मान येवन पळोवचें वॉट द रियल फॅक्ट इज, वॉट द ग्रावंड रियालिटी इज. आतांच पाणी ना आनी फुडें पावसाचो एक म्हयनो आहा तो मेन पर्यंत लागल्यार बरो आसा, ना जाल्यार म्हाका दिसना आमी जगतले म्हणून अशें गव्हर्मेंटान अशें तर हें केलें जाल्यार. आयज ते कळसा म्हणटा तेका लागून लोक हें करता, बोवाळ करता. ते हेका लागून कोण लोक आवाज करना. ते पर्यावरण सांगता की हें करपा जाय तें करपा जाय, जाल्यार तें करता जाल्यार हें कितें करना. हें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. आरडेक्स गोवा खातीर वेरुशचंद, सोहन मणेरकर.